गुळे काणकोण हांगा दाऊ झोरे हेच्या मालकीच्यो 3 म्हशी ज्यो चरपाक गेल्ल्यो शेनवारा त्यो आयल्योच ना म्हणून 3 दीस जाले ते म्हशी सोदताले. काल ते म्हशी तांकां गुळे हांगा ते चरपाक गेल्ल्या जाग्याचेर मेल्ल्या अवस्थेंत आढळ्ळ्यो. एकंदर परिस्थिती पळयता लायटीची तार जी वाऱ्यान तुटली आनी उदकांत पडली आनी त्या उदकांतल्यान तांकां इलेक्ट्रीक करंट पास जावन त्यो ऑन द स्पॉट मेल्यो अशो अंदाज आसा. आज सकाळ फुडें एनिमल हजबंड्रीचे अधिकारी आनी काणकोण पुलीस वचून एकंदर परिस्थितीचो पंचनामो केल्लो आसा आनी फुडली तपास करता. पहिली म्हस मागेली बाबा आता एक 15 दीस वचून येवपा जाली आणि दुसरी मागे 20 दिसांनी येवपा जाली आणि ती रेडी बी म्हयन्या भितर येवन जावपा आल्यो. म्हाका जालो घात. आता हांव कितें करूं बाबा? म्हाका आदार करचो, उपकार करचो हे मागणें मागता हांव तुमचे कडेन. एक 4 दीस जाले आमी सगळ्या सोदताले मेळना जाल्यो. ते अशें झाडांना ते म्हाका कळना दिसना जाल्यो. सायडी पासून गेले म्हणटा कळना जाल्यो. तेन्ना आतां आमी काल आवय आनी बापूय मागीर तेणें सोदपाक गेले जाल्यार मेळ्ळें जाल्यार ते वायर हेजी करंट लायटीची ती वायर आसली ती पडली. तेजेन त्यो 3 म्हशी गेल्यो आमगेले मरण जाग्यारच पडले सामक्यो गेल्यो 3 म्हशी. मागीर ते नंतर कळ्ळें मागीर आमी ते हांकां कळयलें कोणा लायटी डिपार्टमेंटाक कळयलें. मागीर ते नंतर एनिमल हजबंड्री हय तांकां कळयलें. मागीर थंयच्यान हांकां पुलीस स्टेशनार कळयलें. ते नंतर ते आतां येवन सगळे हे करून पळोवन गेला. दुदा म्हशी आमगेल्यो कितली वर्सांच्यो जाले एक ती व्हडली मज आसतली एक 6 वर्साची एक ती 4 वर्साची आसतली 4 वर्सां अशें करून. हय व्हडली मज दुधाचो धंदो. हय दुदाचें आमगेलें आनी कांय ना तेजेर पोट आमगेलें. ते ना जाल्यार आमकां कांय ना ताका लागून 3 म्हशी मेल्यो वांगडा आमगे दुदाचे बऱ्यो म्हशी. ते कितें करतले आनी कांय ना आमगे तेजेरूच हे सगळें पोट आमी तेजेरूच. आनी मेन म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार आमगे गव्हर्मेंट कामां कोणूच ना जॉबा कोणूच ना. जाल्यार आमकां कोणें आतां पळय आमगे तेजेरूच पोट आमगेलें दुदाचे धंद्यारूच आमगेलें पोट. तेच कितें घालपाचें तेजेर कितें डेरी बिरी घालून आमगेलें कोणा दिवन हें करून तें करून आमी तेजेर पोट आमगेलें. आमगे कोण कामां ना जॉबा ना कांय ना सगळें बेकार आमी आहाय. आनी तेजेर त्या धंद्याचेर आमगे पोट अशें ते म्हशी दुदा हेजेर ते पोट आमगेलें. आमकां कोणें एक मदत करची आमकां. सद्या म्हशी तर आमगे मन गेल्यो कोणें आमकां मदत करची इतलेंच आनी कांय ना. आतां तुका म्हस हाडपाक गेलो जाल्यार तुका दुदा बरी म्हस आतां 4 लिटर 5 लिटर दूद दिता जाल्यार म्हस तुका बेश्टी काय तुका कमी रेटी मेळना. 30,000 35,000 म्हशी रेट सांगताय. ते भाशेन तेंगे किंमत जाल्ली सादारण लाखभर किंमत जाता. लाखभर तरी किंमत जाता 3 मेळोन मशीनची. ते इतले समज लॉसा पडले जाल्यार आमचे आनी कितें करतले? आमच्यान आतां हाडपा आमच्यान हाडपा जायना पयशे दिवन. हेच आसले ते मेळ्ळे पळय आनी कितें करतले आमी? जाल्यार कोणें जाल्यार आमकां आतां कसो मदत करपा जाय.